सोनवार 4 नोव्हेंबर. मुखेल ओळ. तांचे आपोवणे तो पाटीं काडिना. नियाळाक आदार. एके फिरगोजेन देव संदेशकारान चुकयनासतना भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक वेतालीं. जेन्ना तांची जमात जाताली तेन्ना तांचो पाद्रविगार तांकां अशें म्हणटालो, तुमी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळटात. दर आयताराक तुमी आपलो वेळ पवित्र सभेक दितात. ह्या तुमच्या वावराक देव तुमकां मजुरी दिल्या बगर रावचो ना. आयच्या पयल्या वाचपांत नियाळता, देव आपले पुर्जेक सांडिना आनी सोडिना. तांकां आपले वेंगेन घेता, तांकां बोगसणेची मजुरी दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू फारिजेवांक शिडकायता. पयले वयले जागे सोडूंक लायता. ल्हानवीक जिवीत जियोंक आपयता. गरीब दुबळ्यांच्या हुस्क्यान भरूंक शिकयता. अशें केल्यार सर्गींच्या राजान मजुरी मेळटली म्हूण परगोडटा. आमी ह्या संवसारांत जियेतना दर दिसाक आमचें मन आनी काळीज फडफणाचेर वा ल्हानविकायेचेर. ह्या काळार जायते फावटी आपलो सेवेचो वावर करतना रोखडेंच फोटो, सेल्फी वा रील्स करून दुसऱ्यांक परगोडटात. आमचें काळीज आनी मन संवसारी ओडपणाचेर सोडून दिवं. ल्हानवीक सादें जिवीत अदीक गरजेचें. कसलोय वावर तो जावं म्हज्या फायद्याचो न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याक. गरीब दुबळ्यांची सेवा करतलो, पर्यावरण सांबाळटलो वावर जावं गरजेचो. हो वावर मोगान करून शाबासकी घेवंक न्हय, पूण जेजूच्या मोगा आनी पेल्याचे सेवे पासत केल्यार आमकां सर्गींच्या राजान जरूर मजुरी मेळटली. म्हजो थाराव. दर दिसाक म्हजो वावर जबाबदारेन करून थीरपणान वावुरतली.